म्हणजे 3 एप्रिलाच्या उपरांत आमकां एकूय केस पॉझिटिव्ह मेळूंक ना, तरी सुद्दां डेली टेस्ट करप चालू आसा. काल 88 टेस्ट केल्यो आमी, पण 88 टेस्ट ज्यो आसा त्यो नेगेटीव येयल्यो. हाऊस टू हाऊस सर्वेचो रिपोर्ट दवरून तेंचे फायनल टेस्टिंग करपाक सुरू जातले. इट्स अ हॅपी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कारण आम्ही 0चेर पयलीं आशिल्ले आनी तेजे उपरांत परत एकदा 7चेर आंकडो केलो, परत 7च्यान 6चेर आयलो, 6चेर परत एकदा 5 कमी जाले, मागीर 2 आनी आता आय एम हॅपी टू टेल द पीपल ऑफ गोवा थ्रू योर मीडियम इज दॅट आय वॉज इन द लॅब जस्ट नाव अलॉंग विथ आवर टीम, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली is that the last case that was there, he had turned negative 24 hours back. We have repeated it as per guidelines, and we are now negative again with the concerned patient who was at the COVID hospital and ESI hospital in Madgaon. I would like to thank all our team headed by Dr. Edwin, our dean, our secretary health, our health services, and our Dr. Savio and his whole team, that this test has come negative. As far as Goa is today concerned, officially we don't have a single COVID-19 case in the state of Goa. So as of this moment, zero active cases. Zero active cases. आणि त्याच्या भायर परत एक वर्ड ऑफ कॉशन, आयजच्या दिसा आमी 0 एक्टिव्ह केसीस, आमी परत कॉशियस जावपाची गरज आहा. तुमकां फोन मारपाचे पयलीं आनी आमी ऑनलायन येवपाचे पयलीं हांव केंद्र सरकाराचे युनियन हेल्थ मिनिस्टर आनी सेक्रेटरीक इन्फॉर्म करून आयज ही परिस्थिती तेंचे सगळ्यांचे सहकार्यान आनी मुख्यमंत्री एक खांब्या सारके म्हाज्या फाटी आनी आमचे टीम आनी आमचे हेल्थ सर्विसीस बरोबर रावन तेणी आमी हे सगळे आमचे पूर्ण टीम, अँड दीस क्रेडिट गोज ओनली टू द डॉक्टर्स and the officers, even the chief secretary health, and आमचे पूर्ण टीम, डॉक्टर सावियो, डॉक्टर एडविन, जे दीस रात थंय वावरून आनी फुडें रावन पेशंटाक ट्रिटमेंट दिवन आमी ह्या आमची आयज परिस्थिती 0 केसीसचेर आयिल्ली आसा. हांव एकूच कॉशन करूंक सोदता प्रेफुडर मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की वी मस्ट बी व्हेरी केअरफूल. वी कॅनॉट टेक एनीथिंग इजी, आनी आमी जर लूज रावले, इट विल बी अ फॉल्स सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन दॅट वी आर सेफ. We have to now mop up. आता सगळीकडे पेपरान येता की इंडस्ट्रियल ऍक्टिव्हिटी एज पर MH guidelines and all will be starting. We need to see that our testing facilities are all on track. We need to see that all our facilities, and आम्ही जे किओस्काचे तुमच्याकडे हांवें चर्चा केली GE कडे, we have to make testing more accessible and easy. As per ICMR guidelines, we'll be taking the swabs. We'll be having smart kiosks, which I'll share with you shortly. Smart kiosks in 12 locations. Tomorrow we're having a meeting with Secretariat to decide where the locations are. They will also include आमचे बॉर्डरीचेर बी आमी किओस्क घालतले. इतले मजगती मुंबई सावन आयिल्ल्या एकल्याक पणजे मळ्यात 14 दीस होम क्वॉरंटायन केला. तो खंय मळ्यात भाड्याक रावपी. लोकांकडेन ताचो संपर्क येता म्हूण दागदूक. ताका खंय थंयसावन शिफ्ट करचो. एक इश्यू जाला म्हाज्या वॉर्डानूच फाटल्यान धनलक्ष्मी हावजींग सोसायटी आसा, जवळ जवळ 92 फ्लॅट्साची ती सोसायटी फ्लॅट ओनर्सची रावता. तितून एक 2 आज 3रो दीस 3 दीस जाले मुंबयच्यान एकटो तबलिगी जमातीचो एकटो मनीस, जो 2 वर्सां ते फ्लॅट भाड्याक घेवन रावतालो, तो थंय रावला आनी ताणें होम क्वॉरंटायन आपल्याक करून घेतला. ताका हेल्थ डिपार्टमेंटान तेज्या भायर बोर्ड मारला. जाला इश्यू असो की तो खंय भायर सरना, पूण ताका लोक कोणी मेळपाक येता. तेजी भुरगीं आसा ती भायर खेळटा, भायर ते शॉपार वचून पर्चेसींग करता. लोकांक सगळे थंय पॅनीक जाला. लोक सगळे जाण म्हाका आतां पयरच्यान फोनार फोन करता की तो असो मुंबयच्यान आयला, की मुंबय तो आशिल्लो मुंबयच्यान आयला. लोकांचो पयलीं क्वेश्चन आसा की ताका पयलीं हांगा एंट्री कशी दिली, ताका मुंबयच्यान आयल्या उपरांत ताका भायर क्वॉरंटायन करपाक सोडून ताका घरान कसो क्वॉरंटायन केलो, आनी क्वॉरंटायन केलो जाल्यार ताका लोक कशे मेळपाक येता. हो लोकांचो प्रश्न साहजिकूच आसा. आमी कोणाचेर धर्माचेर ना, कांय ना, सगळे आमी जात धर्म आमी सगळे सगळे आमी भारतवासी आनी गोंयवासी सगळे आमी एक सद्या सगळे पयलीं आमी एक हितून आमी सगळे सण मनयता. तशें तो आमचो भाऊच, ताका कांय जावचें न्ही. देवा कडेन मागता की तो सारको बरो आसचो, ताका कांय जायना जाल्यार पुरो, कांय जावना आसतलें ताका, पूण एक प्रिकॉशन म्हणून इतकें आमी सेफ आसा. आज आमी 14 दीस जाले एकूय आमची केस मेळूना. आमकां सगळ्या देशभर आमचे गोंयचें नांव जालां की आमी सेफ आसा म्हणून. आमी एकूय आमकां पॉझिटिव्ह आनी केस मेळूना म्हणून. एक बारीकशा हेज्या खातीर परत कितें इश्यू जावचो न्ही म्हणून हांव आमच्या वाड्या वयल्या त्या सोसायटीच्या वतीन गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी इमिजिएटली ताका थंयचो शिफ्ट करचो आनी खंय तरी ताका क्वॉरंटायन करून दवरचो, ज्या जाग्यार लोकांचो ताका कॉन्टेक्ट येना, लोकांनी ताका लोक कोण मेळूंक येना, असो ताका हें करचो. हांवें ऑलरेडी आमचे माननीय आरोग्य मंत्री विश्वजीत राण्याक हांवें मेसेज केला, कळयला. आमचे गोंयचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांकां हांवें मेसेज करून कळयला
डॉक्टराकूय हांवें काल आमचो उत्कर्श म्हणून डॉक्टर तो इंचार्ज आसा ताकाय कळयला, डेप्युटी कलेक्टर ताका आमी कळयला, मागीर आमचे पणजे पुलीस स्टेशन PI हांकां हांवें काल कळयला. कालच्यान हांव सगळ्यांक हें केलां, पूण लोक परत परत म्हाका फोन करता. एज अ वॉर्ड हांव तेजो रिप्रेझेंटेटीव, लोक म्हाका परत फोन करता. आनी एज अ मेयर म्हाका दिसता म्हाजी ड्युटी की गव्हर्मेंटाक कळोवचें आनी गव्हर्मेंटान ताका ते इमिजिएटली ताका शिफ्ट करचो म्हणून थंयचो. लोकांचें एक सॅटिस्फॅक्शन जावन एक मेंटली एक हें आसता की इतकें गोंय आमचें बरें आसा आनी एक कसल्या एका कारणा खातीर कोणाक त्रास जावचे न्ही म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.